जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यांत भुकेल्यान तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येव करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां इस्रोंताचें पुस्तक 57:7 दुसरी वोड. हे वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया आनी हो इल्लोसो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. तो प्रितीच्या भाव भयणाक हांव उलो मारतां. हे वेळार हें पवित्र पुस्तक उक्तें करात. इस्रोंताचें पुस्तक 57:7 दुसरी वोड आमी वाचुया आनी वाचता आसतना आमी इंग्लीश भाशेन वाचुया. Psalms 57:2 I call to God, the Most High, to God, who supplies my every need. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार आमी हें देवाचें उतर एक स्कुटावया आनी ह्या उतराची सजमणी आमी घेवया. पवित्र पुस्तकांत जेरमेसाच्या पुस्तकांत आमी वाचलें जाल्यार आमकां जेरमिया 33:3 आमकां हांगासर देव म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलों. जें तुका म्हायती ना ताचे व्हडले गूट हांव तुका उक्ते करतलों. तेच परी इस्रोंताच्या पुस्तकांतल्यान आमकां देव हांगासर कळीत करता. जेन्ना आमी त्रासांत आसां जावं तें आमी आमच्या जिवितांत उणेपणान आमी चलता जाल्यार आमी पिरगोंक फावो न्हय, आमी रडोन फावो न्हय जाता जाल्यार आमी देवाक उलो मारूंक जाय. कित्याक हांगासर म्हणटा आय कॉल टू गॉड. हांवें देवाक उलो मारलो आनी भोव वर्त्या देवाक उलो मारलो जो सगलें बरेंपण जिवितांत हाडटा. आमी तशेंच तरेन आमी देवाक उलो मारूंक जाय. आमी पिरगोंक फावो न्हय आनी आमी आमच्या जिवितांत रडप न्हय. आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यान देवान धाडल्यान जाल्यार आमकां रडोंक न्हय, जाल्यार आमी दर एक घडयेक आमी देवाक उलो मारूंक जाय. कित्याक तो दिवपाचो देव, घेवपाचो न्हय. कित्याक तो जिवो देव, आमची मागणी तो आयकता आनी आमकां केन्नाच तो उणेपणान दवरिना. कित्याक जेरमेसाच्या पुस्तकांत ताणें म्हणलां, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलों. जें तुका म्हायती ना ताचे व्हडले गूट हांव तुका उक्ते करतलों. तेच परी ह्या इस्रोंताच्या पुस्तकांतल्यान 57:7 दुसरे वोडींत हांगासर आमकां उगडापें कोत्ता. कित्याक तो दिवपाचो देव म्हूण. ही इज द सप्लायर. येस, एंड गॉड इज द सप्लायर. आनी देव जावन आसा सप्लायर आमच्या जिविताचो. तर हे वेळार हांव मागतां जण एकल्याताय म्हज्या भाव भयण्याक उलो मारतां, हें पवित्र पुस्तक तुमी उक्तें करात, हें पवित्र पुस्तक तुमी वाचात. आमकां ह्या जिव्या उतराची गरज आसा. जीं कोण पिरगोतात, जीं कोण जिवितांत रडटात, रडो नाकात. फकत देवाक उलो मारात आनी जाता तितलें हें पवित्र पुस्तक तुमी वाचात. कित्याक तेंच जिवें उतर तुमकां सोडयतलें. तें जिवें उतर तुमकां जिवितांत खुशालकाय हाडटलें. तर हो जावन आसा म्हजो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. आनीक ह्या वेळार हांव उलो मारतां, जाता तितलो हो व्हिडियो शेअर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात. आनीक जो कोण हो म्हजो व्हिडियो पळयता तांकां सगल्यांक म्हज्या भाव भयण्याक हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडियो सोंपयतां.